लाटंबरसी पंचायत वाठारांतल्या खरपाली 2 जोड घरांक उजो लागून 8 लाखां परस चड लुकसाण जालें। उज्याची ही घडणूक बेरेस्तारा फांतोडेर 4 वरांचेर घडली। उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना, मात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। दोनूय घरांतले गॅस सिलिंडर वेळार भायर काडिल्ल्यान मोठी दुर्घटना टळ्ळी। आमकां कितेंच कळंक ना, आमकां फुडें कितें जावंक ना, म्हटल्यार आमकां खूब लुकसाण जाली। सगळें आमचें जळ्ळें घरांतलें, म्हटल्यार लुकसाण खूब जालें। आमकां मात कितें जावंक ना, भुरगे बी आमचे न्हिदले रावले खाडीर, ती खाट पासून ही जाली जळ्ळी आनी आरमार जळ्ळी आनी हे देवा कडलें सगळें जळ्ळें। कितें वायर शॉर्ट जाली काय कितें जालें तेवटेसून आग येयली आमकां कितेंच कळंक ना। आमी तुका दुसऱ्यांनी येवन उठयली तेन्ना आमी हांशी काडली आनी हांशी काडून आमी भायर आमकां सगळ्यांनी मागीर भायर काडली, आमच्या लोकांनी भायर काडली। आमकां कितेंच काडूंक मेळोंक ना इतलें। आनी आमी ही जाली न्हू, इतलें आमचे सांबाळ्ळें आमकां देवान ह्या तितले हे सायबिणीन सांबाळ्ळें आनी हे देवान सांबाळ्ळें। आमकां उजो पेटलें म्हणजे भोंवतून भायल्यान आग दिसोंक लागली पळय, तेन्ना आमी घराच्यान भायर येयले। भायर येवन पळयल्यार सोबत आग वयर पेटल्या नंतर आमकां भोंवतून सरोंक जायना, ते नळे पडोंक लागले म्हणून भोंवतून आमकां कांयच सामान काडूंक गावना जालें। जवळ जवळ आमकां 7-8 लाखाचे लुकसाणी जाल्ल्या। वस्तीच आमची जवळ जवळ 5-5.5 लाखाची वस्ती आहा, परत सामान आहा, परत घर अख्खें फूल जळ्ळें। ते आतां काय तुमी पळयल्या कितली कशी काय लुकसाणी जाल्ली आहा। घराक आतां खंय रावतले जाल्यार चान्स ना आमकां। फांतोडी जवळ जवळ आमकां 4-3:30 ह्या टायमार आमी पळयला ते, आनी फायर ब्रिगेडीक आमकां आमी थंय फोन लायलो। आमी 4-4:30 मेरेन ताका कांय तरी 4-4:30 इतल्या टायमीर आमी फायर ब्रिगेडीक फोन लायलो। कितले आतां घरां हे जाल्या? ही आतां 2 घरां हे जाल्या। एक घर तर आमचें फूल गेलें, सारकें फुलच गेलें, आनी एक आमचे दुसरे सायटीक घातले ते अर्धे हे जाले, म्हणजे ते बी हे जाले जळ्ळेच ते। म्हणून दोनूय घरां मेळून एक 10-11 लाखाचेर लुकसाणी आमकां जाल्लीच आहा। आमकां कॉल 5-15 सुमार कॉल येयले, तेन्ना आमी सबंद म्हाजे ड्युटी क्रू आसले तांकां हांव घेवन ते स्पॉटार खडपाली बदला वाड्यार पावलो। थंय पळयता जाल्यार 2 घरांक उजो लागलेलो। तेन्ना आमी आमच्या टिमीन सोमतोच उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आनी तो मागीर आमी कंट्रोलान हाडलो। आनी मागीर आमकां अशें दिसलें की तो चड जाता असो मागीर परत दिसलो, तेन्ना आमी म्हापसाची गाडी आपयली आनी ती गाडी पावली आनी थंयसून तेंच्या मदतीन मागीर परत आमी तो सबंद उजो पालयलो। दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबरसे पंचायत वाठारात खरपाली ह्या गावात जोडून आशिल्ल्या 2 घरांक उजो लागपाची घडणूक घडल्या। सोनू गावस आणि भिवा गावस ह्या 2 जाणांच्या घरांक उजो लागून घरातले भांगर, इलेक्ट्रीक आणि हेर किमती वस्तू मेळून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाला। मुळाव्या अदमासानुसार सुमार 10 ते 11 लाख रुपयांचे लुकसाण जाला अशें कळटा। बिरेस्तारा फांतोडेर उज्याची ही घडणूक घडली। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळा उज्याची खबर कळटकीच लिडींग फायर फायटर महादेव गांवस हांच्या फुडारपणा खाला उजो पालोवपी दळाची टीम घडणूक थळार पावली। तांच्यांनी सुमार वरभर यत्न करून उजो नियंत्रणात हाडपाचे खातीर प्रयत्न केले, मात उजो नियंत्रणात येयना। मागीर म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळाक कळयल्या उपरांत म्हापशेच्यान उजो पालोवपी दळाची टीम घडणूक थळार पावली। सुमार 2 वरां यत्न करून उजो नियंत्रणात हाडपाक
उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक यश आयलें. हे घडणुकेंत जिवीत हानी टळ्ळी, मात लोकांनी धांवपळ करून घरांत आशिल्ले गॅस सिलिंडर वेळारूच भायर काडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.